भारतीय जनता पार्टीन काम करताना फायदा पळोवन करचो न्ही। पार्टी घराणेशाही करना। एक सामान्य कार्यकर्तोच पक्षाच्या उच्च पदाचेर पावता, कोणाच्या घडचो न्ही। कार्यकर्त्यान केल्ल्या कामाच्या आधाराचेर तांकां पक्षाचो पदभार दितात। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन पक्षाच्या युवा कार्यकर्त्यांक उलो मारला। भारतीय जनता युवा मोर्चान पेडण्या मतदारसंघात युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांक पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रदेश प्रशिक्षण शिबीर घडोवन हाडिल्ले। या वेळार तानावडे कार्यकर्त्यांक संबोधित करतालो। पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचे स्वप्न, तांचे युवकां खातीर विचार तशेंच भारतीय जनता पक्षाची संघटनेविशींची माहिती या शिबिरात कार्यकर्त्यांक दितले, तानावडेन सांगले। उपसभापती जोसुआ डिसोजा, पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकार, युवा मोर्चा अध्यक्ष समीर मांद्रेकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। हे भारतीय जनता पार्टी भितर काम करता आसतना हे केवळ हांव आज प्रदेश अध्यक्ष, म्हज्या पयलीं विनय तेंडुलकर आसलो, हांव प्रदेश अध्यक्ष जालो। विनयाचो घरचो कोण जावना, म्हज्या फाटल्यान घरचो कोण येवन बसचो ना, तुमच्या पैकीच कार्यकर्तो बसतलो। आनी ताका लागून ते करतले आसत जाल्यार निस्वार्थी भावनेन म्हाका कितें फायदो हे सायडीक दवरून जर तुमी काम केलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता संपूर्णपणे आमी बऱ्या तरेचें काम फुडें व्हरपाक शकतले। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचो जो कार्यकर्तो आसा तो कार्यकर्तो कशा पद्दतीन समाजा भितर काम करता त्या प्रमाण भारतीय जनता पार्टीचें तुमचें काम उबें रावतलें। आनी ताका लागून तुमी सगळ्यांनी हे सगळें करतकच तुमी एक सगळ्यांनी ठरोवपाक जाय। आमी प्रत्येक जाणां, कारण पोझिशन जें आसा भारतीय जनता पार्टीचें पोझिशन हे पार्टीच्या कामाच्या आधाराचेर तुमकां फुडें मेळपाक वता। आनी ताका लागून एखादें प्रशिक्षण घेतकच त्या हातूंतलो बरो तरेचो फायदो तुमी भारतीय जनता पार्टीक कशा पद्दतीन करून दितले हे सगळ्यांनी तुमी चिंतपाची गरज आसा। गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार।